Abdul Saiba Paula Dornir Haushev Tola Moshe Abdu Kolai Sorup Moshe Bogle Kakut Mochikor Kakut Mochikor Saiba Kakut Mochikor Kakut Mochikor Saiba सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार आयज हे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता फेलिसियाना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बेटिना रुजारिया de Souza ई कॉस्ता देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया ह्यार सगळीं आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो देव आमच्या आदाराक येता भोव करून जेन्ना आमकां राखूंक कोण ना आमकां पळयतलो कोण ना आमचे पासत आवाज करतलो कोण ना तेन्ना देव आपले भाशेन हें सगळें आमचे पासत करता देखून देवाक कारगां दिवया आनी जायते फावटी आमकां घोडे देवान वापुरल्यांत आपली हातयारां कशीं पूण आमी घोडे फाटीं सरल्या दुसऱ्यांक राखूंक दुसऱ्यांक सांबाळूंक आमीच घोडे भियेल्या असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेन सगळ्यांक दिवतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुजे उतरां वर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय आदल्या पातकी जिवितांतलीं उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप लोकांन सुजानाचेर मोर्नाचें फॉर्मोन मारलें व्हडलें ताळ्यान तिणें म्हणलें सासणाचे देवा सगळे गोठ तूं वळखताय दर एक वोस घोटचे आदींच ती तूं वळखताय म्हजी राड तांणी फोटकिरी गोवाय दिली म्हूण तूं जाणाय ताच्या खोटेपणान म्हजे राड घडलां ते सोगटांतली हांव निरपराधी अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय सर्वेस्परान तिची प्रार्थना आयकली आनी तिका मारूंक व्हरतालीं तेन्नाच
दानियल नांवाच्या एका तरणाटे सोवें पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तोरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मोदें उबो रावून ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोद सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे दुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें. मनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हाणें तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी माळगोळ्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान जाणट्यांची बूद दिल्ली. तेन्ना दानियेलान ताका म्हणलें, हांगा दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलो. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोशेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार सोडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी बरे मनशां जिवेशी मारचो नाय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय, निरपराध्यांक कास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखल्या? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा काल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दाच करूंक उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या माथ्याऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानाची सोंसोद. स्वरुपायेन तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजे कालीज नोश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाचे दुवा लागीं करताल्यात आनी तांकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची दूख. तिच्यान तुमचें नोश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखल्या? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा काल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पोले तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातांत तोरसाद दवरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास तेवतोल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाचें शास्त्रा प्रमाणे जी कास्त
ते आपल्या पेल्याक लावूंक सोदताले तीच कास तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवले आनी तशेंच जोकीन आनी सगळे ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोवें सांपडूंक ना. त्या दिसा तावन लोकांचे दोळे मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चौरना तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागीं तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दान्या कोण्या सोयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी परदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच परदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रान मोइजेसान असल्याक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायला, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांट घालचे खातीर हे कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें केलें. वडोव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना. ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें,
कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर खास्तीचें फर्मण मारिना, वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमचे मुखार हो खेरीत संदेश घेवन येतात. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आनी घडूंक जाय त्या विशीं आयज आमकां हो काय बरो संदेश. दोनूय वाचपांनी आमी आयकलां एके बायलेचेर फर्मण मारलां. पयल्या वाचपान सुजानाचेर फर्मण मारलें, शुभ वर्तमानान ही पोर्दुवारान सापडलेली वस्तुरेचेर. दोनूय कडेन फर्मण मारपी हे दादले आनी दोनूय कडेन दोगांयचेर जें फर्मण मारलेलें तें सोंपूंक ना वो त्या फर्मणान तांचो जीव काडूंक जावंक ना. तांच्या शास्त्रा प्रमाणे पोर्दुवारान कोणूय सांपडलो जाल्यार बायल जी आसा ताका मरणाचें फर्मण पडटालें. म्हणटच बायलेन सारकी रावप. दादले आसात तांणी कितेंय केल्यार चलता अशें जालें. आनी हाचेर निशेध मारपी जायते जाण आसले. देव जीं कोण सारकीं आसात तांकां सोडिना हें आमकां खेरीत भाशेन आयच्या ह्या वाचपांनी कळूंक येता. पयल्या वाचपान सुजान तें निर्मळ, ताणें कांयच वायट करूंक ना. शुभ वर्तमानान आमकां सारकी खबर ना ती खरेंच पातकीण काय पातकीण न्हू ती. पूण दोनूय कडेन हें मात गमून येता की हे फर्मण मारपी आपणाक तांचो फायदो काडूंक मेळूंक ना. ह्या वस्तुऱ्यांचो, ह्या इस्रायलाच्या धुवांचो आपणाक फायदो काडून मेळूंक घेवंक जावंक ना. ह्या कारणाक लागून तांणी तांचेर फर्मण मारलां. उरफाटें जरी तर जाल्लें म्हणजे तांच्या उतरा प्रमाणे ते जें कितें करूंक सोदताले तें करूंक जरी तर ह्या वस्तुरींनी दिल्लें जाल्यार तांचेर त्या वेळार फर्मण पडचें नासलें. पयल्या वाचपान आमी हेंय आयकलां दानियल प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान, ह्यो इस्रायलाच्यो धुवो तांकां जाय ते भशेन करूंक दितात कित्याक तांकां तांचें भें दिसतालें, भिरांत दिसताली. आनी ते भिरांतीन कोणूच आपलें तोंड उगडी नासलो. जें कितें ते म्हणटात तेच भशेन जातालें. आयज आमच्या समाजान असलेंच घडना काय? जांच्या हातान पदवी आसा, भोव करून जांच्या हातान राजकी पदवी आसा, पॉलिटिकल पावर, आपणाक जाय तितलें ते करून घेनात काय? जावं त्या वस्तुऱ्यां लागीं, जावं त्या दादल्यां लागीं, वो कोणूय ते जावं जे आपणाचे सपोर्टर्स आसात वो जे आपणाचेर धरून आसात तांचे लागीं आपणाक जाय तें करून घेनात काय? हेंय बीन आमच्यान चिंतूंक जाता. हें जेन्ना वायट आसा तें करून घेतात तेन्ना आमचे मदलीं जायतीं जाणां तें करिनात काय? तेच बरोबर आनीक थोडीं जाणां जीं कोण पळयता तें वायट जाता म्हण तोंड बंद करून ओग्गीच आजून पासून नात काय? आनी हाचें सगल्यांचें कारण तेंच एकूच, आमी भिवकरी, आमी भियेल्लीं आसा, आमकां भें दिसता. आनी देखूनच कोण तोंडूय उगडिना, कोण वायट आसा ताचेर निशेधूय मारिना आनी कोण निशेध मारता तांकां नाच करतात. जाल्यार आयच्या दोनूय वाचपांनी होय संदेश आमकां मेळटा. देव आपलो आत्मो आमचे भितर जागयता आनी तुजे भितर जरी तर हो आत्मो देव जागयता तेन्ना तूं जबाब दिताय जाल्यार फुडें कितें उलोवपाचें तें चिंतपाक गरज ना. दानियल प्रवाद्या सवें हो आत्मो देवान जागयलो आनी जेन्ना सुजानाक मारूंक व्हरताले तेन्ना व्हडलेशें ताणें कांयच करूंक ना. मुखार वचून तांकां आडावंक ना. फकत आपलो निशेध मारलो सांगून हिच्या मरणाक म्हाका भाग ना. जो कितें निर्णय दिला हे मालगडे जे आसात, मालगडे म्हणटात ते आतांच्या काळार आमच्यान म्हणूंक जाता आमचो कोर्ट, ज्युडिशरी आपलो निर्णय दिता. हे जे मालगडे जे आसले तांणी निर्णय दिल्लो कित्याक हे दोग जाण म्हातारे जे आसात तांणी तिचेर एक गवाय दिल्ली आनी दोग जाणांची गवायकीचेर हें रुजू जाता म्हूण तांच्या शास्त्रान आसा. म्हणटच तांणी जें सांगलेलें त्या उतरा प्रमाणे हे वस्तुरेक सुजानाक
आपली सफाई पासून दिवपाक एक चान्स ना, तिका मरणाचें फर्मण. आनी असल्या वेळार दानियेला सवे जो आत्मो देवान जागयलो ताचे वरवीं देवान खूद तांची नीत केली. दोगांयकूय सांपडायले. सादी वस्त, व्हडलेशें कांयच करूंक ना. लाय टेस्ट आयच्या काळार घडये लाय टेस्ट जातले. हांगासर दोगांयची नीत केल्या उपरांत जें फॉर्मण तिचेर मारपाक तांणी घातलेलें, कित्याक आपणाक तिचो कुडीचो फायदो काडूंक मेळो ना देखून ह्या दोगूय जाण म्हाताऱ्यांनी तिचेर जें फॉर्मण मारलेलें मरणाचें फॉर्मण तेंच परतें तांकां पडलें. ह्या मालगड्यांनी आनी त्या लोकांन तांच्याच शास्त्रा प्रमाणे तांची नीत केली. शुभ वर्तमानान घडये ही वस्तोरी आसा, तिचो गुन्यांव आसलो, पूण तिचे बराबर गुन्यांवांक सांपडलेलो दादलो खंय आसा हो प्रश्न. जेजूनय म्हणलें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. म्हणटूच ज्या कोणाक पातोक ना ताच्यान तिची नीत करूंक जाता, तिचेर फातर मारूंक जाता, कित्याक तांच्या शास्त्रा प्रमाणे फातरांचें मरण तिका फावो आसलें. म्हणटच जेजूच्यान हें करूंक जातालें, जेजूच्यान पयलो फातर मारूंक जातालो. आनी देखूनच जेजूचीं उतरां ते खंय गेले, कोणेंच तुजेर फॉर्मण मारूंक ना? आनी तिणें म्हणलें कोणेंच ना सायबा. कित्याक ते सोगले पातकी आनी आपलें पातोक तांच्या दोळ्या मुखार येवन एक एकलो कडसरून गेलो. शुभ वर्तमान काय बरें सांगता, ओदीक जाणटे ते पयले. कित्याक ह्या संवसारान आमची जितलीं जितलीं वर्सां वाडटा आमचे बराबर पातोकूय वाडटा. पातोक धुवन काडपाक आमकां सोयेग आसा, कुमसाराचो साक्रामेंत आसा, आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां सोयेग आसा, देवाचें उतर आसा, साक्रामेंत आमकां आसात. तरी आसतना जायते पावटी जायते जाण आमी सदांच एक चलता हे असलें जिवीत जाल्लें आसा. त्याच पातकान थंयच आसा, बदलपाक सोदना आनी बदलपाचे प्रयत्नूय आमी जायतीं जाणां करिना. थोडीं जाण आपलें जिवीत खरेंच ही नवसरणी करीत रावतात, पडत जाल्यार परतून उठ्ठात, साक्रामेंतान भाग घेतात आनी जेजूची कृपा घेतात. पूण हे जे म्हातारे जाल्ले आतां तांच्या दोळ्या मुखार आपलें पातोक येवन एक एकलो कडसरून गेलो. पूण जेजू थंयसर आसलो आनी जेजूक पातोक ना. पूण जेजू दोयाळ, तो फॉर्मण मारिना. आनी ह्या पासत ताणें म्हणलें हांवूय तुजेर खास्तीचें फॉर्मण मारिना, वच आनी नव्यान पातोक करिनाका. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या नियाळाक हें देवाचें उतर आसा जाल्यार पयले सुवातेर आमचेच दोळे उगडून पळयोवया, भितरले दोळे उगडुया, आवाज आयकुया भितरलो. देव आमचे सवे कितले पावटी हो आत्मो जागयना जायत. बो करून जेन्ना आयच्या काळार हें इतलें वायट चलता आमचे भोंवतणी, आमी सगळीं भिवून आसा, तेन्ना आमचे सवें देव हो आत्मो जागयना काय? दुबाव बिरेत जागयता. आनी जेन्ना देव आमचे भितर हो आत्मो जागयता तेन्ना आमी आमचें तोंड भिरांती विणें उगडपाची गरज आसा, काळजीदार जावपाची गरज आसा. फकत जे कोण काळजीदार जाल्यात तांकां शाबासकी दिल्यार पुरो न्हू. ह्या दिसांनी म्हाका जायत्यो शाबासकी येतात, पूण तातूंत काबार जायना. आमी जण एकलो जरी तर आमी काळजीदार जालीं आनी ह्या वायटाचेर निशेध मारलें जाल्यार हे वायट करपी तेय भिवगुरे. पूण आमी तांकां भियेतात देखून ते आमकां भिवयतात आनी तें चालूच आसा. पूण ज्या वेळार आमी बरीं मनशांची आसात, काळजीदार मनशां आसात, ती तांकां भिवोवपाक लागतलीं तेन्ना हें वायट सोडून ते पळ काडटले. हेंच आयच्या देवाच्या उतरान जाल्लें आमकां दिश्टी पडलां. तांणी पळ काडलो जाल्यार आमचे मदें, आमचे भितर जो आत्मो देव जागयता ताका जागूंक दिवया, तोंड उगडुया, भिरांत पयस करुया आनी देवाच्या उतरान आनी साक्रामेंतान घट जावया. मातयेचे भांगर करूंक शकताय तूं एकाच सुत्रां, मातीतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्रात्म्यान, दयाळ बाबा
Kirkololkia Civitace Tuca vopta Amce volta Tuca vopta Amce volta Tu sopuci bon Gesù O moling bangaramce Amci cimbudlunata Gesù ce civicauce Toyan Papa Bokti Pona Kirkol Holkia Civitace Tuca vopta Amce volta Tuca vopta Amce volta म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्कांची परब समारंभूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दोडवणेचो फोड कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटयशीं कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमचीं मनां शुद्ध करूंक आमचीं काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा उर्फी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. Defend the defenseless, be the voice of voiceless. आमी सुरक्षा दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांचो आवाज जावन देवाची हातयारां जावंक शकता. तर हे भाग आमकां फावो जावंक सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमयावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Bailezo madraktai, dusmalocin poro, soglec gele polu.
जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो पातक्या पातकिणीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो खास्ती फॉर्मोन काडून पातक्यांक थारो दिवच्या नव्या जिवीत कोच्या पापान तुका ताळो इतलो पवित्र बापा पाप्यांचो मोग केलो आपल्या पवित्र पुता पाप्यांचो इश्ट केलो पातक्या पातकिणीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो पातक्या पातकिणीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो बाय कोणेच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना कोणेंच ना सायबा हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना ह्या फुडें परतून पातो करिनाका प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय ह्या बळान आमच्या वायट वंडावण्याचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटले म्हूण भास दिता अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावशी कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो आयचो संदेश आमी आयकला सद्याक आतां ह्या दिसांनी आमची जमीन आमची भूंय आसा ती बोवाळ मारता आवाज आमचो मागता ह्या पासत आयज आमचो ओडीपी जो आसा प्लॅन केल्लो आसा आमच्या गांवचे पासत म्हणजे आख्खे वास्को पिडये हाचे पासत ओडीपी केल्लो आसा ताची म्हायती दिवपाक 11 वाजता पंचायतीन मर्मगोवा प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आसा हाचे वांगडी येवपाचे आसात ह्या पासत तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा येवन माहिती घेवपाक जाणा जावपाक कितें चल्ललें आसा तें आनी त्या प्रमाणे ताका तुमचो पाठिंबो दिवंक वो तें जरी तर सारकें ना जाल्यार ताचेर तुमचो निशेध मारूंक ह्या पासत 11 वाजता सगल्यांनी पंचायतीच्या हॉलान हाजीर जावचें म्हूण मागलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार प्राचीत कोण बाबा भयणी मन आमचें नवें जावं दी. प्राचीत कोण बाबा भयणी मन आमचें नवें जावं दी. पिजुया आमची काळजां नुय ती आमची आंगोस्त्रां जेजू वरवीं बापाची उदर आमकां आयज दोया.
Rachit kon baba boyni, monam she nove zamdi. Rachit kon baba boyni, monam she nove zamdi. Rachit kon